देवी जगन्माते सायबिणी माते आयज मायाची ग्रामदेवता पंचमाया महामाया आयज तुझ्या स्थळान आयज बिचोलकार वांयगणकार तसेच मायाचे ग्रामस्थ गावकर आणि तसेच देवा आयज देवी पंचमाये महामाये तुझ्या स्थळान जे आयज नेवेचो मुहूर्त रचयलो आणि परंपरेनुसार हे नारायण देवाचे मळयेन विश्वंभर हेच्या शेतान देवी त्याचा देवा शावान सोड तेन्ना देवी सातेर मायेची तुझ्या याक मध्ये एक चीज कर हे घडके हे ती अष्टमीची ती दी नवरात्रीची तेन्ना देवी हे घडके हे नारायण देवाचे मळयेन तूं सामील राव तशेंच केळबाय माये आयज तूं हांवें मायेची तुझ्या याक मध्ये एक चीज करून देवी तुवें बी हे घडके हे नारायण देवाचे मळयेन सामील रावन आयज रवनाथ भूतनाथ तसेच मायापुरीच्या पंचायतन देवस्थान आयज देवा आयज न्यायाचो भेद रचयलो आयज मुहूर्त ह्या शेतकरी वर्गाक आयज सगळे धान पिकोवन लाळ जाल्ले आसा तेन्ना सातू माया हाडल्याक खेतोबाक तशेंच बिचोलागी चतुर्थीचे सुटून आयज शांतादुर्गा हे ग्रामस्थ देवीचे ह्या स्थळार उपस्थित आसा आयज न्यायाचो मुहूर्त करपाक गेल्ले आहा तेन्ना देवी परंपरेनुसार सगळे जमोन हांगासर जे हे न्याय रचयला तेन्ना देवी समस्त पंचायत शब्द एक कर आणि आयज बसयता ही नारायण देवाची मळी ताका तेणी देवा आयज काबार कश्ट करून आयज हे आमकां आयज मुहूर्ताक हे दिल्लें आसा दान तेन्ना देवी ताका शेवान सोडून बरें भरघोस ती घाट तशेंच मयापुरेन बिचोलेपुरेन तशेंच आयज वांयगणे आयज जे जे पिकलेले आहा ते पोल सुद्दां जाल्यार ते धड करून देवा तांकां भरघोस पीक दिवन देवा आयज अन्नपूर्णाची आयज आगमन प्रत्येकाच्या घरान वचूंक जाय आणि आयज अन्नपूर्ण आमच्या आयज देवी प्रसन्न जावपाक जाय तेन्ना देवी आयज सातेर महामाय केळबाय तशेंच शांतादुर्गा आनी सातू माय हाडल्या खेतोबाक देवा हांगा सामील जावन आयज सगळ्यांक कृपा दृश्टी दवर आणि जे पीक आहे त्याच्यापेक्षा पुढच्या वर्षी चांगल्या पद्धतीने आदर्श तुमची कीर्ती दाखवा तर ह्या मनात ह्या कुटुंबातील मंडळीचे ज्या ठिकाणी उद्योगधंदे व्यवहार माया वांयगण्यान बिचोले हे मूळ गांव शिरगांव हे संलग्न देवस्थान पूण परंपरेनुसार बिचोलकार आनी वांयगणकार मायाचो मुहूर्त करपाक हांगा येतात मायान येतात नेव्याचो मुहूर्त करपाक आणि त्यानंतर सगळ्या तिनूय गांवांनी सुरवात जाता भात कापणेची ही परंपरा आसा पयले धान हे मायेच्या चरणी अर्पण करून मागीर सगळ्यांच्या प्रत्येक जाणां जे जे हांगासर भावीक येता किंवा शेतकरी वर्ग येता तितके आपल्या घरा व्हरून हे नेव्याचें पूजन करता तेजो खिचडी करून ह्या नेव्याक देवी आनी देवाक आपल्या देवाक दाखयलो वयता आनी थंयसून नेव्याचो हो हे समाप्ती जाता. हांव मुकुंद गांवकार परब गांवकार ग्रामस्थ मय हांगासून आयज जी नव्याची सुरवात जाता म्हणजे कितें तर हांगासून नवे जे आसा ते भात कापणेक सुरवात करता हांगासून म्हणजे हांगा मुहूर्ताचेर
केल्लें वयता आनी हे 4 चौगुलांक घेवन म्हणजे शेठ कुमार दुसरे वांयगणकार आनी शांतादुर्गा ग्रामस्थ गांवकार तांकां घेवन हांगासर नवें करता आनी मयाकार तेज्या बरोबर आसता त्या हेतून हांगासर वाजत गाजत वचोन थंयसर नवें म्हणून थंय गाराणें घालून ते नवें केल्लें वयता नवें म्हणजे भात कापणी आयच्यान सुरू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.